वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसा तुम्ही? दिसू ना तू हाय म्हणजे हाय. तो आयज आसा ट्यूजडे. ओके आणि आता झाला 1. आता व्लॉग स्टार्ट केला आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें आयज आसा सेलिब्रेशन. तो 4000 सबस्क्रायबर जाले आसा कंप्लीट. सो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. हें सगळें जालां फक्त तुमकां लागून हें जाल्लें आसा. आता 4000 जाला. आता आमकां जावंक जाय 5000. ओके कोणे अजून सबस्क्रायब करूना पळय तर प्लीज सबस्क्रायब करात. ओके आयज प्लॅन केलेले की घरा हाडून कितें नॉनवेज बी हाडून कितें करया म्हणून. ओके सो मागीर म्हटलें आसूं भायर या जेवपाक. सो एक रेस्टॉरंट आसा थंय म्हाका वचूंक जाय आसलेलें. स्पेशली थाली म्हाका ट्राय करूंक आसलें थाली. सो शिव म्हणपालो या. एक्चुली जालें कितें तें मातशें बेगिना वचोंक जाय आनी ते पणजे तें लागीं बी आसलें आनी लेट गेले असो प्रॉब्लेम ना. ते पणजे आसा आनी ते खूब ट्राफीक आसता. पार्किंग जागो नासता. सो ऋतूक येता दोनांक. सो दोनांक समज गेले न्ही खबर ना तुका पार्किंग बी आसतलें काय ना थंयसर खबर ना. सो शिव म्हणपालो आमी स्कुलान या ताका थंयच्यान पिकअप करून या म्हणपालो. सो लास्ट टायम हांव थंय गेल्लेलें न्यू इयराक आंगण रेस्टॉरंट पणजी. ओके सो थंय न्ही तेन्ना हांवें बिरयानी बी अशी ट्राय केल्लेली. थाली हांवें ट्राय करूना आनी म्हाका न्ही डिफरंट रेस्टॉरंटां वचून थाली म्हाका ट्राय करूंक जाय. सो तुमकां दाखोवंक जाय म्हाका. सो आयज म्हटलें आयज मौका बी हे दस्तूर बी हे अशें जालां आयज. सो वचया म्हटलें वचून ट्राय करया आंगण रेस्टॉरंट पणजी. ओके तुमकां सांगता एड्रेस पक्का सारकें एड्रेस तुमकां सांगता हांव. ओके तुमी वचूं शकता. ओके तो जस्ट आमी जाला रेडी. ओके बारीक कामां आसलेलीं सकाळच्यान ते एक केलें. सो हॉलान न्ही हो कर्टन चेंज केला. हे पळयात एक्चुली न्ही हो कर्टन पयलीं दुसरें आसलेलें ब्रावन आनी व्हायट. तो काडलें सामकें धूळ पडलेलें वर्स जालें काडूंकूच नासलेलें. तो काडलें धुवपाक घातलें सुकलें तें घडी करून दवरला मम्मी आनी आतां आमी हो घातला. ओके बरा तो घातला. आतां जालें कितें ते रुमान न्ही देवाच्या रुमान न्ही कर्टन एकूच आहा. ते काडले वॉश केले आनी परत तेच घातले. एकूच कर्टन आहा. आतां सांगला शिवाक की थंय ते रुमान एक न्यू कर्टन शिवपाक दिवया आनी आमच्या बेडरुमान थंय बी कर्टन ना. तो आहा तोच. तो आनीक शिवपाक दिवंक जाय. सो एक धुवपाक दवरलें न्ही सो दुसरें घालूं शकता. सो आमचे कडेन आनीक तें कांयच ना. सो पळोवया एक बरेंशें कर्टन दिवंक जाय आतां शिवपाक. सो हो असो आसा. आनी हांगासर हांवें ग्लासाक क्रिसमसाक हें केल्लें न्ही पेंटींग. तो शिव बालो ते काडनाका तशें आसूं न्ही खूब त्रास करून केला हांवें तें. तुमकां दिसतलें इजी जेन्ना तें करतना इतलें म्हाका त्रास जालें मान दुखतालें फाट दुखतालें सगळें दुखतालें. पण शिव बाला आसूं काडनाका तशें आसूं न्ही बरें दिसता. पण आजून बरें आहा. ओके सगळें दुबयचें हाडून लायला शिवनातान. हेजी न्ही आनी खंय वचपाचें ना दिसता. एक जागो ना दाखयता तुमकां. सगळें दुबयचें भरला फ्रीज मॅग्नेट. हे पळयात खंयच जागो ना सगळे दुबयचे आहेत. सो हें आमी न्यूयॉर्क हांगा गेल्ली न्ही ग्लोबल विलेज न्यूयॉर्क इस्तानबूल थंय लायला हांवें. आतां मातशें बरी दिसता पळोवपाक फ्रीज रोम. ओके पळय सगळें भरला. आतां मातशें पळोवंक बरी दिसता. आनी हें हांवें हांगा लायला रुल्स किचन हांगा लायला हांवें आनी दुबयचो कानो हांगा लायला हांवें कॉर्नराक लायला. ओके बरी दिसता. सो आनी कितें केलां हांवें दुबयसून पिस्ता हाडला खालें शेल्स की उडोवपाचें कितें करया म्हटलें. सो हांव न्ही शेल्स उडयना दवरता केन्ना जाय पडटा हांकां स्कुलान बी कितें प्रोजेक्ट बी आसता जाय पडटा केन्ना तरी. सो हांवें न्ही एक कितें केलां दाखयता तुमकां हें पळयात. सो हें सगळें सकल्लें आहा पळय तें सगळें पिस्ता शेल स्टीक केला आनी ताका हांवें पेंट केला म्हणजे ते स्टोन टायप दिसता. आनी वयर सगळें पिस्ता हांवें लायला आनी ताका फिशाचें हांवें हें दिलां हें पळयात. आनी हो बोर्ड आसा केकाचो. सो कशें आहा कमेंट करात. ओके आतां हें खंय लावपाचें चिंत्ता जागो ना करून दवरला. पळयता आतां किचनान नाल्यार भायर कितें लायता दाखयता तुमकां मागीर. ओके ताका आतां फाटल्यान एक हें करूंक जाय म्हाका हूक करूंक जाय. सो लावंक जाय. सो पळय आतां 1:20 भायर सरतले आमी कित्याक ऋतुकाचें स्कूल न्ही 1:30 सुट्टा. सो 1:20 आमी भायर सरतले हांगच्यान डायरेक्ट स्कुलान वयतली तेंच्यान ताका पिकअप करून वयतले आमी. ओके सो मेळटा मागीर तुमकां. हांगासर न्ही म्हणजे झाडां सगळीं न्ही जाम जाला खबर ना कित्याक तें. आनी म्हाका तें मिशेलान दिल्लें न्ही हें प्लांट बरें इंडोर प्लांट हांगा न्ही ताका वायट अशें किडे येयला म्हणजे वायट येयला जाला ताका पानां सगळ्या अशें वायट जाला पळय. सो ताका कितें लावपाचें न्ही म्हाका तुमी प्लीज कमेंट करा म्हणजे कितें ताका स्प्रे करूंक जाय. खूब अशें पयलें हांवें नेटार हें तें सांगता पण खबर ना तें कितले पर्यंत जातलें सारकें. तुमकां इफ खबर बी आसलें न्ही म्हाका कमेंट करा. ओके अशें वायट ताका हें जाला ताका कितें स्प्रे करूंक जाय प्लीज तुमी म्हाका कमेंट करा. तुमकां खबर बी आसलें न्ही म्हाका कमेंट करा. ओके ट्राय करून पळयता हांव. सो बसली आमी गाडयेन भायर सरला. हाय म्हण सगळ्यांक. हाय
कोण तरी कमेंट केला एव्हरीडे जिजस म्हणून. कलर करना खंय हिरो दिसता खंय तू जाल्यार आतां आनी कलर करचो ना तो हिरो दिसता खंय तो हांवें म्हटलें न्ही. थँक्यू हा एव्हरीडे जिजस म्हणून. ओके तो सगळ्यांक थँक्यू म्हण. थँक्यू फॉर सपोर्ट. हय तुमकां लागून जाला हें. येस करेक्ट. जाल्यार जावपाचें न्ही तें म्हटलें आतां हांवें. कोणे कोणी अजून सबस्क्राईब करून आनी अजून करा म्हटलें. आतां 4,000 जाला आतां 5,000 जावंक जाय माहिती का न्ही. येस. ओके सो आयज आमचें एक बारीकशें सेलिब्रेशन स्मॉल सेलिब्रेशनूय आनी तुमकां ते रेस्टॉरंट दाखयता तर तुमी नेक्स्ट टायम थंय वचूं शकता. आतां तुमकां सांगता हांव खंय तें कम्युनिटी सेंटर पणजी माला थंयसर एक चॅपल आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल आसा जस्ट ह्या सायडीन आहा तें दाखयता तुमकां. लास्ट टायम गेल्ली आमी दाखयल्ले तुमकां व्हिडिओ. ओके ते करता न्ही चर्ची ते चर्ची फुडें न्ही हे बी करतात हेका क्रिसमसाक बीन फेमस तो माला सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल ते जस्ट तेजे ऑपोजीट आहा तें दाखयता तुमकां. सो आमी तुमकां सांगलेलें गाडी शिकता म्हणून सद्या आमचे व्हडला राहा इशुनाथ मातसो भिता गाडी शिकपा. आतां गोंयान इतले एक्सिडेंट चालू आसा जाता सांगू तुमकां. सायडींतल्यान वयता कोण तरी ताका फाटल्यान मारतात अशें जाला आतां गोंयान परिस्थिती. सो सद्या तो खूब भिता इशुनाथ. आतां म्हाका बी आतां भंय को जाला गाडी शिकोव की नाका अशें जाला आतां. पळोवया हांवें म्हटल्यार एका शिकोवन दवरता. हायवेर बी येवचें ना हायवेर बी गाडी घेवन हांव येवचेंच ना. इफ जस्ट भितरूच आमचे परवरी भितरूच बाबा खंय तरी शॉपार बिपार कॉन्फिडन्स जाल तरी सुद्दां हांवें भायर येवचें ना. आमी कॉन्फिडंट उरून की फायदो फाटल्यान येवन ढोकतात येवन फुडें. ताका लागून मातशें रावला आमी पळोवया शिकतलें हांव शिकून दवरता हांव पण हायवे बी येवचें ना हांव घेवन. तरी तुका खबर ना आमी येता म्हणून व्हरपाक सारको शॉक जातलो पळोवन आमकां. हय सगळ्यांक हाय म्हण मरे धांवतालो व्हॅनान बसपाक म्हाका तेन्ना पळोवंकूच ना हांव लिपलेलें. चल पप्पा येयलो. येना म्हणटालो आमच्या वांगडा आपण व्हॅनान वयता खंय ताका व्हॅनान मस्ती करूंक मेळटा न्ही ताका लागून भायर इतलें वोत तुमकां सांगू गेले म्हाजे मेकअप अर्दे 130 वचून रावला हांव 145 हय 140 स्कूल सुट्टा वचून रावले हांव ते वतान 7 मिनिटं रावलो गेले मेकअप इतलो कडक वत. एसी घे लायला एसी लाय हे पळय ही ऋत्विकाची टीचर आणि माझे सबस्क्रायबर ती व्हिडिओ पळयता कमेंट करता आयज म्हटले मेळ्या म्हटले कशी आहा आणि कितें म्हणटा गुड सांगपाचें तुम्ही कशी आसा आमी बरी आहा. Ask him now what you did in Dubai. What you did? Ah, you all went to Dubai. I remember teacher. What you did in Dubai? Istane Dubai utsur. बरं आले Gore ale. Ay dewa. ऐकून बरें दिसलें. You didn't see Ashmita ma'am? सो पयलीं न्ही ऋत्विक हांगा शिकतालो प्ले ग्रुप टू KG2 पर्यंत श्रीनिकेतन आणि टिचरी इतली बरी सांगू आणि ती असं फर्स्ट आमकां मेळ्ळी पळय दुर्गा मॅम ती सदांच तिची कमेंट आसता व्हिडिओ पळयता आमच्या खंय ती आनी तिची कमेंट आसतात. आयज फायनल ती मेळ्ळी आमकां बरी दिसलें न्हू ऋत्विक. ऋत्विक टिचर ती ऋत्विकान तांकां खूब सतयला खूब धाकटो आसतना खूब मस्त आसलो मातसो तांकां खूब सतयला पण आतां तांकां पळोवन न्ही ती हॅपी जाली. पण कितें जावं मस्ती आसतलो स्कुलान पण सदांच ताका टिचरी याद करतात कित्याक मस्ती भुरग्यांक न्ही टिचरी याद करतात खरें ते एक्चुअली सारकें ते बरी दिसलें तांकां मेळोन. टीचर म्हणटा दुबय वचून हांव घरा आलें खंय दुबयचें वत परवडलें आमकां गोंयचें वत न्ही पळय टिचरी म्हटलें हय घरा आला न्ही हांव अशें म्हाका केन्ना म्हणचो ना चल घरा आला म्हणून टिचरीन तरी म्हटलें घरा आला म्हणून. सो पावली आमी अशें की हांगा पळयात पार्किंग थंय फूल जाला आणि हें आसा रेस्टॉरंट आंगण आनी जस्ट तेच्या ऑपोजीट न्ही पळय हें आसा चॅपल. ओके आमी वयता पयलीं सीट धरता कित्याक खबर आहा टायम जालो न्ही ताका लागून यो रातचें न्ही बरें दिसता हांगासर. सो हें आसा आंगण रेस्टॉरंट रातचें न्ही बरें दिसता लायटींग बिटींग आसता न्ही बरें दिसता. थँक गॉड आसा स्पेस बसपाक. लास्ट टायम न्ही भितर बसलेली आमी सो म्हटल्यार आयज आमी हांगा बसया. ओके अजून शिवनाथ येवंक ना. एक जस्ट एक भायल्यान एक लूक दाखयता हांव बेस्ट आहा.
हांगासर आसा बार काउंटर. पण आयज इतले रश ना बरें आहा, पण रातचे न्ही खूब रश आसता. सो लास्ट टायम न्ही न्यू इयरा येयल्ली आमी हांगासर, तेन्ना आमी कितें ट्राय केल्लें प्रॉन्स, चणाक फ्राय आनी बिर्याणी. रातची थाली मेळना न्ही, हे सगळें आमी ट्राय केल्ले, पण टेस्टी आं बरें आसलेले, क्वॉन्टिटी बरें आसलेले. सो दिस टायम पळोवया कितें थालीक कितें आहा तें कांय खबर ना, अजून येवंक ना, बिजी आहा. ऋतू कितें जाय? लिंबू शरबत आं आनी कितें जाय? ते आमकां न्ही, ते सोरो ते आमकां लागना, आमकां उदीक लागता, लिंबू शरबत लागता. आं तुका स्क्विड्स बटर घालीक जाय का प्रॉन्स जाय? पळय आं खायनारा गळ्या बांदतलें हांव. प्रॉन्स का स्क्विड्स जाय सारकें सांग. आं प्रॉन्स ओके. भितरी बरें स्पेस आहा बसपाक, पूण मातशें न्ही काळोख येता, म्हणजे काळोख कहो दिसता, डल दिसता व्हिडिओ, म्हणून हांव आयज भायर बसलें. हांव चणाक 3 चणाक आणि 1 स्क्विड्स बटर घालीक आणि लिंबू शरबत 2 घे, 2 आणि हाफ घे, 3 घे, 3 लायम. चणाक थाली घेतला, 3 घेतला, चणाकूच घेतला, किंगफिश घेवंक ना. चणा घेतला, एका प्रॉन्स बटर घालीक, लिंबू शरबत. आनी कितें जालें सांग आई? आयज पार्टी मेरी तरफ से. हां कितें जाणी? हां तुका आनी कितें जाय? म्हाका पुरो पुरो हॅपी हांव. सांगू तुमकां, हेंच खावन पोट भरतलें आनी कितें घेवपाचें? पळोवया, ही पोट भरोंक ना मागीर खावया. सूप ना पळोवया हांगा थाली कशी आसा, टेस्ट करून तुका सांगता हांव. ओके, हांव फर्स्ट टायम येयला हांगासर. हांगासर चुली रांदतात. आनी हे फणस न्ही, हे फणस आनी नाल्ल फुलयता पळय, हे आसा आमचे गोवाचे कितें म्हणटा ट्रेडिशनल. हय, हे आमचे गोंयचे ओळख म्हणू शकता आमी. चुली रांदप आनी वयर काजू लायला, आनी ते बरें दिसता बाबा न्ही, काजू बीन लायला. नुस्तें दाखयलां हांवें सगळें, नुस्तें ते रगडो आहा, रगडो ते दाखयलां हांवें. सो हांगा पळयात थालीचे रेट्स आसा. सो लेजंड्री किंगफिश थाली 375, लेजंड्री चणाक थाली 450, प्रॉन्स थाली 450 आणि वेज थाली 275. सो आम्ही घेतला चणाक थाली. पळोवया. तो हें आसा आमचे थाली. तो तुमकां दाखयता हांव भितर कितें कितें आहा तें. तो हें आसा चणाक फीश, मातशें बरें व्हडलें आहा न्ही, सोल कडी, आनी हांगा किशमूर, वालची भाजी, हे तिसऱ्यो, आनी हे चमचा दी मातशें. ते तुका सांगता कितें तें. आं कुल्ले क्रॅब सुक्का. आनी हें आसा प्रॉन्स करी, शीत, आनी हांगा आसा खीर आहा, आनी हांगा एक सलाड आहा कोशिंबीर कशें. सो हें आसा थाली. जेवून सांगता तुमकां कशें जालें तें. सांगलां हांवें सोलकडी सांगलें. ओके, सो जेवून सांगया. ओके आई, पोट भरून जेव. तुमकां खावून सांगता हांव. आनी म्हाका न्ही प्रॉन्स न्ही भरपूर घातला भितर, खूब आहा प्रॉन्स. सो तुमकां टेस्ट सांगता हांव करी कशें आसा तें. हातीन जेता हांव, म्हाका हातीन जेल्ल्यार मात पोट भरता, नाल्यार पोट भरना. करी सामकी टेस्टी आसा. भितर कांय ना अशें ड्रमस्टीक बीन शांगो बीन अशें कांयच ना, पूण करी एकदम टेस्टी आहा. आनी म्हाका थिक्क आहा करी. फ्राय आसता, फ्राय बरें आहा, फ्रेश आहा. मसाला बरें आहा, ताचो मसालो मीठ बीन सगळें सारकें पडला. म्हाका करी खूब आवडटा. करी एकदम टेस्टी आहा. जेवन घेता मागीर तुका सांगता फायनल. ओके, आनी बारीक बारीक उरला आमचें खावपाचें हांगा. ओके, तर मेन म्हाका करी म्हाका बरें आसता न्ही, तर आमचें जेवण बरें वयता. करी एकदम टेस्टी आहा. सो आमी जेवन घेता. ओके, सांगू तुमकां इतलें टेस्टी आसा, क्वॉन्टिटी खूब आसा. तिसऱ्यो सुक्का आहा पळय,
तेजी क्वॉन्टिटी चड आहा मागीर प्रॉन्स किशमूर तेजी क्वॉन्टिटी चड आहा नुस्तें खावन अर्दें पोट भरलें पण कितें जावं प्रॉन्स खरें सामकी टेस्टी आहा वर्थ आहा जेवप हांगा आनी जेवप म्हणजे वर्थ आहा पण तेजी न्ही क्वॉन्टिटी खूब चड आहा रायसूय तेंची क्वॉन्टिटी चड आहा आनी करीन न्ही प्रॉन्स न्ही चडशे रेस्टॉरंटांनी पयलीं आसता 1-2 घालतात प्रॉन्स पण हांगासर म्हाका दिसता म्हाका 7 ते 8 मेळा प्रॉन्स करीन पैसा वसूल न्ही परफेक्ट पैसा वसूल या तुमी हांगासर आं आणि जेवला अंडी झाले आवडले ऋतिक जेवलो तू क्वॉन्टिटी चड आहा न्ही पोट सामकी पॅक जाला तरी पण हांव घुसयता रायस हांव सोडटलें कित्याक चड जालें तें तूं सांगला न्ही हांवें नुस्त्या मरे का नुस्तें खाता हांव तूं सांगलें न्ही हांवें रायस क्वॉन्टिटी चड आसा आनी फ्राय इतले मोठे तो म्हटलें फ्राय खाता रायस इतले सोडटा हांव ओवरऑल 10 out of 10 हय न्ही 10 परफेक्ट out of 10 कशें आहा जेवण रेटींग कितलें रेटींग कितलें रेटींग 10 out of 10 गुड या या चल गया पार्टी मेरी तरफ से पॉट सांगू तुमकां अशें जाला पॅक जाला पॉट आनी तातूंत न्ही हें आसलेलें पळय खीर तें म्हाका दिसता मणगणें न्ही गे मणगणें बरें आसलेलें आनी सोलकडी सामकी आनी बरें आं थिक्क सामकें सोलकडी बरें आसलेलें म्हाका खूब आवडलें थाली आं फर्स्ट टायम येयला हांव थाली हांगा फर्स्ट टायम ट्राय केला हांवें पण सांगू तुमकां थाली वर्थ आं तुम्ही म्हणटले 400 कितें 450 न्ही तुम्ही म्हणटले 450 खूब एक्सपेन्सीव ना पण क्वॉन्टिटी तितली आसा भरपूर आसा क्वॉन्टिटी पॉट म्हणजे भरतलें आनी फीश सायज इतलें व्हडलें आं बरें आसलेलें या तुमी हांगासर एन्जॉय करतले फूड सो हांगासर हें कितें इमली दिसता न्ही या इमली आनी चोकोमिंट आनी हांगा आसा रिफ्रेशनर माउथ रिफ्रेशनर ऋतिका न्यू रिक्षा घेतला आई घरा पावयता का आम्ही कार घेऊन या शुनात सावकाश घे हां चल आम्ही वयता घरा तू रिक्षार यो कळ्ळें बाय म्हण तापला खंय मम्मीचे बॉक तापले यो ऋतिक पुरो यो आनी हांगासर बरें कुल्ले आसा सुंगटां आसा पापलेट आसा बांगडे आसा माणकी आसा पण रातचे पळोवंक बरी सनशुनात आवय कसले वत तुमकां सांगू लायटींग येता मगे आनी बरी दिसता रातचे म्हणजे फुडें एक चॅपल आसा कितें आसा न्ही हांगा पापलेट बरें आहा जालें आमचें जेवण गाडी कापाक केला आसा रेडे आहा सो बरें खूब खूब एन्जॉय केलें आमी आवडलें बेस्ट आहा या तुमी हांगासर रेहान येतलो पळय शुनात तेन्ना येवया आमी रेहानाक न्ही अशें आवडटा रेस्टॉरंटा बी वचपाक म्हणजे न्यू रेस्टॉरंट आसता पळय फूड ट्राय करपाक न्ही रेहानाक आवडटा सो जेन्ना रेहान येतलो पळय तेन्ना येतली आमी सो लास्ट टायम रेहान येयल्लो न्ही तेन्ना म्हटलेलें या म्हणून जावकूच ना सो दिस टायम तो येतलो पळय डिसेंबरान ताका व्हरतले आमी शुनाक पळय हांगा बडबडटा पोट भरले खंय गाडी मारूंक जायना खंय सांगू तुका कारण आमी न्ही घरांनी इतलेंच येता तर आमचें पोट भरना जेन्ना आमी रेस्टॉरंटान जेता न्ही जाल्यार कोणाक खबर तुमी कितें घालता बी आसतलें रोखडेच पोट भरता क्वॉन्टिटी खूब आसलेलें तिसरी कितें सांगू तुमकां बाकीचे थाली बाकीच्या रेस्टॉरंटान तुमी गेले न्ही तर थालीन तिसऱ्यो म्हाका दिसता एक 5-6 तिसऱ्यो आसतले हांगा सामको आयदन भरून आसलेलें तिसरें आनी हें बीन हें कोशमीर हें ते सुके सुंगटाचें किशमूर तेय बरें आसलेलें सामकें आयदन भरून सामकें ओवरऑल गूड आहा खूब आवडलें म्हाका खूब आवडलें सो अशें तुमकां आनी एक न्यू रेस्टॉरंट व्हरतले आमी या म्हटलें तर बरें दिसलें ना बी म्हणटा चिंतलें पळोवया न्ही ट्राय करून पळोवंक जाय एक न्यू रेस्टॉरंटा वचून थंय खाता शोधाचें फेवरेट रेस्टॉरंट म्हणजे वर्कशॉप ऑल टायम ताका तुमकां दाखयला हांवें ऑलरेडी वर्कशॉप आनी कितें म्हटलें सदांच थंय की वचपाचें दुसरे ट्राय करया
आवडना नेक्स्ट टाइम सोंपता हय का न्ही. आता पळय आता हांगा आमकां आवडले तर नेक्स्ट टाइम आमी येतले केन्नाय हय का न्ही. तशें ट्राय करून पळोवंक जाय न्यू न्यू रेस्टॉरंट बी. फक्त एकूच रेस्टॉरंट खावन खावन वार येता. पळय नेक्स्ट कितें बिना 5,000 करात नेक्स्ट रेस्टॉरंट व्हरता. हॅलो एवरीवन. तो सांजचे जेवण न्ही न्हिदले रे जेवण बी पोट सामकें पॅक जालेलें न्हिदले जस्ट उठले आमी. ओके आता मातशें म्हटलें केक कटिंग करया. केक हाडला शुनातान जस्ट आत्तां येयला. आकाशा आपयला यो म्हटलें मातशें. ओके तिथे कपडे घालता बसला आमी आनी हे पळय दुबयचे माल कशें दिसता कमेंट करा. मॅचिंग मॅचिंग खूब बरें आहा. 2 दिरमां हाडले हांवें हेअरबँड हे बरी दिसता न्ही. म्हणजे थंय 2 रुपया थंयची हांगा किंमत म्हळ्यार 40 रुपया म्हणजे 44 40 रुपया. बरें आहा बरी दिसता मॅचिंग आहा. खूब आवडलें म्हाका हे मॅचिंग आहा. सो केक हाडला कटिंग करया बारीकशें सेलिब्रेशन. ओके जेलेले सांगू तुमकां आजून कशें पडना आहा. तर रातचें काय जेवपाचें प्लॅनिंग ना केक खावन न्हिदपाचें न्ही गे. हय मम्मीचें पोट भरला खंय कोणा बरें रे हॉटेलान जेले बीन न्ही रोखडें पोट भरता. रितुकान काय जेवना इल्लेशें जेयला ते बी पे पे करून 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 हांवच करता. हॉटेलान बीन गेलो न्ही बरो करून जेयना. ताका जाय आसलेले स्वीट बटाकाले ऑर्डर केले इल्लेशें खाला. आनी ते स्वीट्स बटाकाले न्ही ना 2 भशेन आसता ते हेंच्यांनी क्रिमी करूं ना सिंपल केला. पण जेन्ना आमी खंयच्या रेस्टॉरंटान ऑर्डर करता न्ही स्वीट्स बटाकाले ते क्रिमी स्वीट्स बटाकाले आमकां येता. हेंच्यांनी सामकें डिफरंट म्हणजे कितें फक्त गार्लीक बटर घालून हें केलां. पण बरें आसलेलें पण बटर खूब घातलेलें सामकें ऑयली सामकें. बरें फूड इज ऑसम थाली इज ऑसम आसलेलें बरें आसलेलें. आकाश येयलो आकाशा वाट पळयताली आमी. फ्रेंड्स ओ ए करता तुका जातलें बरें तें ओ लागली पास करता खूब हार्ड आहा तें. ओ बाहेर या बोलली बिचार हेका सांगलें लागतशें केक हाड म्हणून आमगेर केक खपना आमगेर. एगलेस न्ही एगलेस एगलेस. ओके चला बिने कट करता मम्मी तुका तुझी चला हे तुवें सांगलें करपाक ना बट हे जालें पॅक जालें तें. हां हां ओके करे कटिंग. आनी हे न्ही शिवनाथान सरप्रायज पळय बसून कितें करतालो तो म्हाका खबर ना आनी टीव्ही लायला बरें केला. फ्रेंड हे करता तू करता ओके आतां करना रा तू हां कर. सो हे न्ही पयलीं तुमकां तुमच्या तोंडां वयतले सगळ्यांना आ करा. हे तुमकां ओके तुमी पयलीं गोड तोंड गोड करात ओके. हे तुमकां आतां आमी खाता ओके. हां ओके तो जालें आमचें सेलिब्रेशन. ओके आतां येयला केक खावपाक. हां खा ओके. सो आयज न्ही एक थोडे 10 कमेंट न्ही एक नांव घेता हांव कमेंट केलेलें एक 10 लोकांचें ओके. आनी फाल्यां आनी 10 लोकांचें अशें हांव नांव घेतलें. सावंत विलास एस्मी रॉड्रिगीज सुनीता डिसोजा पेट्सी डुराटे स्टॅनल डिसोजा डेविड कोलाको एकता नाईक पूनम प्रभुदेसाय फ्लॉरेन्स नोरोन्हा सेजल यादव सुब्रमण्यम शेठ क्रिशा डिसोजा लिसा सोरिना एंटोनियो क्रूज रिबेलो अवनी फातर्पेकर मालिनी कोरिया जॉन क्रास्टो वेरोनिका मेनेझीस मॅगी फर्नांडीस लवली फन्स FERNS लवली म्हणून सेबी फर्नांडीस जो डिसोजा सनी डिसोजा लीना रॉड्रिगीज वंदना कामत डॉली एंताओ सारकें न्ही एंताओ सॉरी हांव मातशें अंताव
चल. लिपस्टिक. सनी डिसोजा, लीना रॉड्रिगीज आणि एक हा हिंदुस्तान म्हणून हिंदुस्तान. अवनी फातर्पेकर परत असा, स्नेहा गांवकर, नीता गोसावी, मारिया डायस, प्रवीणा चोपडेकर, विद्या भंडारी, अपेक्षा सावंत, नीना नाईक, क्लेअर मेन्झिस, ओके. स्वाती के, जोआनिता रेमेडियस, एनी डिमेलो, इनासिया, एंड्र्यू रॉड्रिगीज, जोआओ डिसोजा, पाऊल गोम्स, कॅटवर्ल्ड तो शुभम, स्मिता राणे, मागीर डेवियन फर्नांडीस, एंटोनेट बरेटो, भक्ती अँड सुमुक लॉग, भक्ती कुलकर्णी, लीना सोरस, इरफान सय्यद, मागीर एंटोनेटा फर्नांडीस, मॅकमस, सुष्मिता नाईक, ग्रेसी परेरा, सपना केरकर, जीन मिरंडा, शर्मिला कार्दोजो, गौतमी नाईक, एल्विस डिसोजा, इवा फर्नांडीस, मिसी जी, ओके मिसी जी म्हणून आसा, वेलेन्सिया सिल्वेरा, वैष्णवी विर्डीकर, दीपक धमापूरकर, निकिता सावंत, थेवच रे, सियानो पीटर फर्नांडीस, रिटा डिसिल्वा, जान्हवी मुदालियर, शीतल नाईक, नेल्सी रॉड्रिगीज, अलिना परेरा, इस्टर डिमेलो, ग्रेस्मिला गुंजा, प्रवीणा चोपडेकर. ओके इतलेच. ओके खूप असेल म्हणजे एक व्हिडिओचे कमेंट नाव घेतलं हांवें. सो नेक्स्ट व्हिडिओचे कमेंट नाव आपय तो नेक्स्ट व्हिडिओ घेतले हांव. ओके तो तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा फॉर युअर लव अँड सपोर्ट. आयज तुमकां लागून इतले वयर सरला. असंच तुम्ही मोग दियात. ओके मग सांगा यो व्हिडिओ एंड करता बसला मोबाईल घेऊन. ओके आयज तुमकां लागून इतले वयर सरला. सो असंच तुम्ही मोग दियात. कमेंट करा तुमकां आनी कसले टायप व्हिडिओ जाय पळोवपाक. तुमकां रेसिपी जाय तुमकां कसले व्हिडिओ म्हणजे पळोवंक आवडटा तुम्ही म्हाका कमेंट करात. इफ तुमकां रेसिपी जाय जाल्यार कसले कसले रेसिपी जाय म्हाका कमेंट करा. ओके आतां सगळं आतां जालें आमचे दुबय टूर बी भोंवून जालें. आतां आनी खंय भोंवपाचें ना. आतां रेसिपीज बी तुमकां शेअर करतले. तुमकां कितें कितें रेसिपी जाय न्ही म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. हांव ट्राय करतलें तुमच्या मुखार ते रेसिपीज घेवन येवपाक. ओके तो सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. ओके हय का न्ही. आयज तुमकां लागून सगळें जाल्लेलें आसा. तुमचो मोग सपोर्ट इतले बरे बरे तुमी कमेंट करता. इतलो टायम काडून तुमी ते बरयता न्ही म्हाका तेच अजाप दिसता. शॉक जाता तुमचे इतले व्हडले व्हडले कमेंट वाचून. म्हणजे कितें इतलो टायम काडून तुमी इतले व्हडले कमेंट बरयता. कोण करता इतले हय का न्ही. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. एक वर्डान तुमी बरयना इतले व्हडले व्हडले एक पॅरेग्राफ जाता. इतले टायम काडून तुमी आमकां बरयता. बरो सपोर्ट म्हणजे बरे बरे तुमचे कमेंट वाचून न्ही एक बरें आमकां मोटिवेट जाता हय न्ही. आनी बरी दिसता वाचपाक. सो सद्या इतलें नांव घेतलां. कोणाचें नांव घेवंक ना बेजार जायनाका. नेक्स्ट व्हिडिओ येतलें नांव. ओके ना सगळ्यांचें नांव घेतलें हांव. दुबय हें आतां नांव घेतलां पळय ते फ्लायटीन बसलेले आमी ते दुबयचे. ओके फाल्यां नेक्स्ट व्हिडिओचे अशें येतलें. ओके आनी हांव चिंतलां लायव्ह येवपाक नेक्स्ट सॅटर्डे कितलो डेट ना 2 तारखेक सॅटर्डे तुका बर्थडे तेन्ना लायव्ह येवंक मेळचें ना. सो नेक्स्ट सॅटर्डे डेट कितें येता आतां फायनल आं. आतां फायनल तुमकां सांगता हांव. ओके सो 9 मार्च 9 मार्च रातचे 9 हांव लायव्ह येतलें. ओके पळोवया कितले जाणां येता लायव्ह. आनी तुमचे कितें क्वेश्चन्स बी आनी प्लीज विचारा म्हाका. दिसले सांगूंक कशें सांगता हांव तर पर्सनल ना. तुमकां इफ म्हाका दिसले बाबा कोणे सपोज कमेंट विचारले म्हाका क्वेश्चन इफ म्हाका दिसले ते सांगूंक कशें सांगता. आयज पर्यंत हांवें तुमकां कांय तशें लिपोवन धरूंक ना हांवें. इफ तुमी म्हाका विचारलें जाल्यार हांव सांगतलें हय का न्ही शिवनाथ. हय विचारा तुमी तुमच्या मनान कितें आसा न्ही विचारून सोडा. मन मातशें मोकळें करया हय का न्ही. सो 9 तारखेक 9 न्ही 9 मार्च रातचे 9 मेळ्ळे आमी लायव्ह. हें म्हाजें लायव्ह फर्स्ट. आतां 4000 जाल्लेलें आसा. सो चिंतलें की लायव्ह येवया म्हणून. ओके येवया आमी. चला व्लॉग हांगा एंड करता न्ही जालें न्ही. आयचो व्लॉग कसो आसतलो प्लीज कमेंट करात. ओके आनी जेवण आंगण वचा जेवा थंयसर बेस्ट आहा जेवण. अजून पोट भरलेलें आहा आमचें जालेलें आहा जेवण. आतां रातच्यान जेवपाचें ना. ताका पळय बाय करया. एका उखलून हाडला. ओके चला आयचो व्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करात शेअर करात आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करात. ओके तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय टेक केअर. बाय.
लाईक करा सांग बरे. पहिली बरोबर येतालो व्हिडिओ फुडल्यान, आता काय ना ते आसू रे हय दुबईचे माल. अरे हांव भुरगे न्हू, दुबईचे माल ते दी हांगा. चला सगळ्यांक बाय म्हण अँड थँक्यू फॉर युअर सपोर्ट म्हण सांग. थँक्यू फॉर युअर सपोर्ट. सपोर्ट रे सगळ्यांक थँक्यू म्हण, अशें करून थँक्यू म्हण सगळ्यांक. देव बरें करू. आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, है का न्ही. तुम्ही सदांच म्हाका ब्लेसिंग दितात, गॉड ब्लेस यू करून. हांव म्हणटा तुमकां गॉड ब्लेस यू, तुमकां देव बरें करूं. आतां खावयता म्हाका पळय. बर्थडे न्ही हय, बर्थडे न्ही आज 4000 सबस्क्रायबर जाला कंप्लीट. ओके चल सगळ्यांक बाय कर. आई ते बसला राव बाय म्हणया. सगळ्यांक बाय म्हण. बाय बाय. आई हांगा बसला रिमोट घेऊन पया. आईचे सिरियल चालू हा सर टीव्हीन. आई सगळ्या बाय म्हण. सबस्क्रायबर म्हण आई. आई तुमकां कितें म्हणटा खंय कितें सांगू. थँक्यू म्हण सगळ्यांक. थँक्यू थँक्यू हा सगळ्यांक थँक्यू खंय. 4000 झाले माझे चेडवाचे. आणि कितले सांगू जाय. आणि असा खूप तुम्ही सगळं सपोर्ट करा त्याका. तुम्ही सपोर्ट केला मग पुढे सर्व जाता. इतलेच मागूचे आणि काय ना तुमका देव बरं कर. ते तुमचा सपोर्ट जाय. तुमच्या सपोर्ट नाला काय जावचें ना. ओके तर चला बाय टेक केअर.